हे जे रेजोल्यूशन हांवें घायिल्लें पयलीं तेजें ओरिजिनल घायिल्लें तें एक पेजी आहलें हें काण तुमी पयलीं पांच पॉइंटिंग इट आउट पांच वॉट रेजोल्यूशन पांच लायनी केला बिकॉज जाणा बट ओरिजिनली पयलीं सांगोत पयलें हें घायलो तें आनी वाचून तूं तें वाचिता तुझं रेजोल्यूशन मांड थंय पयलें घायलो तें सांगोत बरें स्पिकर घायिल्लें तें बरें स्पिकर सर मागीर उलय तूं This House strongly recommends the government to commemorate 16 January as Asmitai Dis, Opinion Poll Day, as an official day of the state government and hold Asmitai Dis, Opinion Poll Day as official state function to commemorate the same. The same is to recognize the efforts of proud and brave Goans to maintain their separate identity as Goans. Yes. Tharav Sabha Gramanka Asat, उलयत स्पीकर सर पयलीं सुवातेर हें हांवें पर ओरिजिनल घायिल्लें आनी म्हाका दिसता खबर ना हें कित्याक कट केलें तें कित्याक असलो एक हितून म्हाका दिसता दोतोर पुरुषोत्तम काकोडकरा नांव आहा आमगेले जवाहरलाल नेहरूचें नांव आहा इंदिरा गांधी नांव हें केलें म्हाका खबर ना कित्याक आनी एक दाखोवपाक हांव सोदिता हेच पद्दतीन BBCचें येयल्लें हेचो इतले 4-5 पेज्यो सारक्यो बुरोवन हें कांय करूं ना तूं बरें Speaker sir, I start my speech by paying respect to all the known and unknown Goans who immensely contributed to retain the identity of Goa by participating in the historic opinion poll campaign. And that's Speaker sir, Dr. Jack Sikir, Purushottam Bab Kakodkar, Vasudev Bab Sarmalkar, चंद्रकांत बाब केणी शंकर बाब भंडारी एडवोकेट उदय बाब बेंब्रो प्राउड कुंकोळकार आमगेलो शाबुदाद देसाई उल्हास भुयाव एन शिवदास विजयबाई सरमळकर नुरुद्दीन मवानी वासुदेव बाब सलगांवकर रवी बाब नायक ना तो हिंगा विक्टोरिया फेर्नांडीस एडवोकेट Amrut Bab Kasar, Narsim Naik by Urminda Lima Letau, the lone woman in the first Legislative Assembly, Dr. Alvaro Loyola de Furtado, Teotun Pereira, former MLA Enio Pimenta, Dr. Vinayak Maekar, Professor Armando Menezes, Sadanand Kenikar, Yashwant Desai, Luis Proth Barbosa, Speaker sir, and many others contributed to this historic opinion poll movement. Speaker sir, Poile Swatir, my salute to those who chose Don Pana and supported this anti-merger. Speaker sir, the then Congress government at the center did not think of any political benefit at that particular time when our central leaders gave opinion poll to Goa. The Congress government at the center at that time, Speaker sir, passed Goa Daman and Diu Opinion Poll Act in the Parliament in November 1966. Anik Rokhadej, Speaker sir, announced the opinion poll date as 16 January 1967. Speaker sir, at the time of liberation of Goa, Prime Minister Pandit Nehruji had promised that Goa would retain its distinct identity. Pun Speaker sir, kai karna lagun, however, there were attempts to merge Goa into Maharashtra by passing a bill in the state legislature at that time. This move, Speaker sir, Amgele Goenkaran opposed Kele, who firmly believed in retaining the identity of Goenkarpon of Goa. It was then Prime Minister Srimati Indira Gandhi ji who respected the sentiments of the proud Goans and agreed to the proposal put before her by Dr. Jack Sikir and Bab Purushottam Kakodkar. And because to allow Goans to decide their own fate
त्या वेळार स्पीकर सर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव his assent to the Goa Daman and Diu Opinion Poll Act on 16 December 1966. And जेन्ना हे pass जाले in both the houses of parliament, Speaker sir, 16 January 1967 was chosen to be the date of the opinion poll day. Speaker sir, याच दिसाक on this day, 16 January 1967, the identity of Goa was retained with 81.77% voting जाल्लें. And Speaker sir, of the 3,88,392 votes casting their ballot, of which 1,72,191 votes were in favor of the anti-merger, म्हणजे आमकां merge जावपाक नाका, as against 1,38,170 votes in favor of the merger of Goa into Maharashtra. Speaker sir, Goa retained its identity with a margin of 34,021 votes. And Speaker sir, when the opinion poll jale, amka ek separate identity we got. It was because of opinion poll that we got the recognition of Konkani as the official language of Goa. Because of this opinion poll and inclusion, and it was included in the 8th schedule of the Constitution. Speaker sir, it was the opinion poll which also facilitated the statehood to Goa. Speaker sir, आज आमी सगळे आमकां आमदार म्हणटाय, कोण मुखेलमंत्री आहा, आमी आमदार आहाय, तुमी स्पीकर आहाय. Speaker sir, it is only because of this opinion poll. It is a matter of paramount importance, Speaker sir, that we commemorate this historic day with a state function. And Speaker sir, I don't want to politicize this. And I don't want to, I truly feel that this House should unanimously recommend that this government should take immediate steps to commemorate Asmitai this opinion poll day of Goa's as the official state function. एक state function जोरी तो रामी केले, कित्याक आज we would have been merged in Maharashtra. हुई ना हुई कोण पंच आसपाचो, कोण सरपंच आसपाचो, वो एक district आसपाची. It is because of this very fact. Speaker sir, आज we have to basically salute all these Goenkars who choose दोन पानां rejected the गुलाबाचे फूल जे आहलें ते दोन पान select कोन गुलाबा फूल reject कोन आज आमी हिंगा हाय. जायते म्हाका दिसता हेजेर उलोयले. I only request, I will not speak much, but I will only request all of us, let us truly believe and act in the favor of Goa. Let us not politicize this. We are today, because what we are is because of the opinion poll. Absolutely, the people are looking at us. The sentiments of the people are with us. Statehood, yes, but if opinion poll was not been given, if the call was not been taken, if sacrifices at that time people would have not voted in favor of the non-merger, we would have not been here today. Goa we would have been merged. You can imagine the feeling. The feeling is frightening. During the reorganization of states, if we were somewhere with with Maharashtra, this itself, Speaker sir, has given us a platform. Ami Goenkar म्हणून आज आख्खे जगभर आज फामाद आहे. हांव मागोतां सगळ्यां कडेन की let us all work. It is just to आमगेले जे future generation आहे. The future generation today have to understand. In the schools, this has to be celebrated. They have to know the sacrifices done by all our famous leaders. जावं दोतोर जाक सिकेर, जावं दोतोर पुरुषोत्तम काकोडकर, जावं शाबू देसाई, जावं सगळे. म्हाका दिसता की हेजी याद आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. Today, I hope that we have some better sense prevails in all of us,
let us not politicize this issue. With these few words, Speaker sir, I humbly request to all my colleagues here that let us support this resolution. Sri Carlos Ferreira. I already moved. It is moved. Moved. Speaker sir, ek sovai zala nidpak. Oing boson nidota. Anta 5 minutes hun nidtalo on my dot dampu namu sangta. Have you put resolution? Yes, it is put. He's already It is put. moved. Honorable member, it is already moved. End zalne. 1967 na pasu. Kit ulay tha? आधी भाषा आहे. Speaker sir, Yeah, Carlos is on his opposition button. leader. How is he speaking? Carlos Are line Ferreira. follow kor. Speaker sir, हे किती line किती cut करून आता हेच पहिले करून Carlos Ferreira. Point of order केसलो निदोन आल्लो तो निदलो आल्लो होय झाले आधी भाषा आहे. आमच्या ओपोजिशन लिडरान Now what is the point of order? रिझोल्युशन मांडला. स्वतंत्र गोंय 1961 जालें. 1967 ओपिनियन पोल आमी सुद्दां ओपिनियन पोला इन फेवर आशिल्ले. तू फेवर आल्लो हय आशिल्लो. आमी म्हणजे जी संस्थानां आशिल्लीं पळय दिगंबर कामत सांगतलो तुका जाय जाल्यार नाजाल्यार रोहन ना विजय सांगतलो. विदीन द विसिनिटी ऑफ संस्थानां मोठो प्रचार जातालो ह्या हेचेर. तो विशय वेगळो. 1967 ते आज पर्यंत कितलीं वर्सां जालीं. हो point of order point of order मागीर क्वेश्चन विचारता हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर. म्हाका दिसता पॉयंट ऑफ ऑर्डरा. Speaker sir, हे point of Honorable order. Minister. Yeah, let's say the point of order. What is the point of order? आजपर्यंत कोणीच हो विशय सभागृहाक येवं ना. केन्नाच घालूं ना. आनी ताणें जी नांवां हांगा कितें कितें घाल्या पळय ताजेर हांव उलयना. कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक. पूण हे मनीस स्वातंत्र्याच्या चळवळींत आशिल्ले की ना तें आमच्या होम मिनिस्टरान पळोवपाक जाय. Point of order कितले जाल्ले मर तितूंतल्यान. Speaker sir, this is the point of order. Honorable Minister. तुजो मामा आशिल्लो. मुखेलमंत्री आसनाका मातशें कंटिन्यू उलोवपा लाय. कळ म्हाका हें हांव सगळें. सामकें ऑथेंटीक हें करून उलयतां. तूं बस थंय. तुजो मामा आशिल्लो. तुजे दोनूय मामा आशिल्ले. Because sir, the point of order has to be on a specific law or violation. Let's move ahead. Within the rules of conduct. This is a speech he's giving. Point of order cannot be a speech. Okay. He is a very senior member. We don't require to tell him this. He is much more senior than me. आता मंत्री आसा म्हणून जर उलोवंक मेळना जाल्यार तूं आमदार जा आनी मागीर उलोवंक लागया. थंय मंत्री जावपाक कितले रावल्या. केदी व्हडली लायन आहा. तूं आमदार जा आनी मागीर उलोवया. खंयचा आयला रिझोल्युशनाचेर भाग Carlos Ferreira. म्हाका ताणें Honorable Speaker, this is a very important resolution moved by our Leader of Opposition, Yuri Alimao. एक मिनिट. अरे हे कितें Speaker sir? Let him sit. Goa's identity was at crossroads when we got liberation, and there were murmurs and demand for merging Goa as part of Maharashtra. And that is why, with a lot of effort, with a lot of struggle, by people like Dr. Zach de Siqueira, my neighbor in Panchim, and also efforts of Purushottam Kakodkar, who managed to convince Indira Gandhi to make sure that this law was brought so that opinion poll could be held. We managed to have an opinion poll. In my constituency of Aldona, there were 12,902 voters, of which 12,470 were polling. For merger were 4,700, while anti-merger was 7,609. If we are celebrating a first step where we get liberation, I think that we should also celebrate a day when we have retained our identity. Because liberation was part one, and identity is what is our character and why we stand here today. And I believe that those people who are standing here in this august house
only because we got it. Otherwise, we probably would have ended up being a taluka of Maharashtra. And I think that I will appeal to all the members of the August House. There is no reason to oppose. We need not be shy. We can still proudly say what we are today is because of the 16th January opinion poll day. You will be able to demonstrate your love for Goa and your standing for Goa if you stand and vote along with us. I'm obliged to all the references made to all the people. I will not repeat the names which our leader of opposition has named. There are many others also, but I think it is enough to make this, that I support this resolution and appeal to all the members, please support in unison so we can have this across the board. This is not a political resolution. It is only for the sake of Goa. Shivarish Borkar. Let him complete and then issue. Delete कसं केलं मगा? स्पीकर सर, एकूच मिनिट बिरेश राव. आता बाब सुदीन ढवळीकर कित्याक घुसपाला कळना म्हाका. एक स्पीकर सर, आय रायज. एक मिनिट. स्पीकर सर, सगळ्यांची याद मातशी रिफ्रेश करपाक जाय म्हाका. खूब जाण जे हांगा आमदार आसा, हांव हांगा उबो रावला टू सपोर्ट द रेजोल्यूशन, बट ऑल्सो टू रिमाइंड पीपल, especially members of this house who were there in the last tenure. And Sudhin Dhavlikar was a minister with me. Dr. Pramod Sawant was the Speaker of the Legislative Assembly. And Michael Lobo was wanting to be the minister, on the line to be the minister. We had 3 ministers. Rohan Khawta was my colleague. Speaker sir, एक याद करून दिता. कोंकणीन सांगता सारकें. हें ऑफिशियल फंक्शन आमी केल्लें. 16th January 2018 ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान तुज्या हें ऑफिशियल फंक्शन मडगांवां केल्लें फातोर्डा, आनी आमी ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल यें ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून एक जागो घाल्लो, आनी थंय तुजो मनोहर पर्रीकारान भाशण दिल्लें. भाशण कितें दिल्लें की 16 जानेवारी 1967 गोवा रियली बिकेम इंडिपेंडंट म्हणून. इंडिपेंडंट विथ इट्स ओन आयडेंटिटी. हें भाशण पर्रीकाराचें. हांव तुका वाचून दाखयतां स्पीकर सर. एक याद करता हांव. आय एम जस्ट एमेंडींग दीस थिंग बिकॉज युरी तेन्ना आमदार नाशिल्लो, पूण हांगा जे आमदार आशिल्ले आनी सुदीन जेन्ना म्हणटा की आपल्या इतल्या वर्सां हें कांय आयकुना न्ही. इट वॉज एन ऑफिशियल फंक्शन. आनी तूं म्हजो कलीग आसलो. यू कॅनॉट फॉरगेट. तुका एमनेजिया कशी जाली, हो विश्वजीत खंय गेलो, चॅक करचें पडलें तुका अशी जर विसर पडटा, 5-5 वर्सांची विसर पडूंक लागली, तर तुका कितें तरी सडनली रॉंग. तुजी वादी कसली ती कळना म्हाका. गोवावादी काय महाराष्ट्रवादी. ही स्पीकर सर, एक मिनिट. आतां हांव पर्रीकाराचें भाशण वाचतां. द चीफ मिनिस्टर सेड it is the D-Day of the movement for independent Goa happened on January 16, 1967, and independence was complete with the identity for Goa. He added, our books of history are blank about the history of Goa. Opinion poll, for example, not anymore. In the coming year, there will be a committee of all stalwarts of the opinion poll, and there will be inclusion of the chapters that are now absent in the syllabus. The same will be done by 2019 latest, and it is my promise. He further said, there was a fear till 1967 whether Goa will be in Maharashtra or independent. That fear was over after opinion poll. Recalling his experience, Chief Minister Manohar Parrikar said, no caste, creed, religion or language became a barrier during the opinion poll. A board written in Marathi on the books in the plaque unveiled today showed that it was not a fight of a region but of all strata of society. Dr. Jack de Sequeira was the father of the opinion poll, and 38 leaders gave it a direction which MGP also supported. आता तो त्या MGP सुदीन ढवळीकर आशिल्लो असो दिसता म्हाका. कळ्ळें तुका न्ही? हें पर्रीकाराचें हां भाशण, हांव म्हजें न्ही. स्पीकर सर, Deputy Speaker Michael Lobo, while speaking, Michael Lobo, hi, Speaker sir. It took 51 years for giving this status to the opinion poll. The war to keep Goa for Goans has begun from Salset.
Salseth gave us victory. He further said that Parrikar has become CM for this day. Lobo added, the capital city has to host the opinion poll day next year, and it has to be a bigger celebration. Before the 52nd opinion poll day, the statue of Dr. Jack de Sequeira is to come up at the assembly complex, and we will make sure we take the necessary resolutions. Lobo went on to say, all 40 MLAs have to come together, barring all political differences, for the demand of the statue. I trust that all will be together. The portraits of the stalwarts have come in the assembly too. Speaker sir, this function, Asmitai Dis, was organized by the Directorate of Official Language. Among those present were Chetan Achar, Ministers Vinod Palekar, Jayesh Salgaonkar, MLA Alina Saldana, MMC Chairperson, XYZ. Speaker sir, हांव कित्याक सांगता? हांवें सुरवात इतल्याच खातीर केलां. कित्याक for all the members who have been present in the last assembly, they should know that हे सरकारान opinion poll day हे officially organize केल्लो. तेन्ना स्पीकर आमचो मुखेलमंत्री आमचो स्पीकर आशिल्लो. मागीर तो मुखेलमंत्री जालो. मायकल गेलो मरे आतां वचचेच पडटा. एक एकले वतले लास्टाक टायम येतकर. स्पीकर सर, हो मुखेलमंत्री जातकर हाणें म्हाका काडलोच म्हणून हाका सावंतवाडी म्हणनासलो हांव सरकार. हाणें हे ओपिनियन पोल डे फंक्शन बंद केलें म्हणून ताका हांव सावंतवाडी सरकार म्हणून ताका बोवाळ मारपाक लागलो. हांव ओगी म्हणनासलो तो. हो सरकार सावंतवाडी सरकार कित्याक म्हणटालो? कित्याक सावंतवाडीच्यान मतां पडूंक नासलीं. 2 पानां गोंयचे जनतेन 2 पानांक मत मारलें. ह्या सरकारान आमकां 3 पानां केलीं. हो सरकार कॅटिस सरकार. ह्या सरकारान गोंयकारांक 3 पानां केल्लीं आहा. गोंयचे जनतेन 2 पानांक मारलें. तुमी 3 पानां करता ते गोंयचे जनतेक. स्पीकर सर, बाब युरीन सांगलां तें सारकें. देर वॉज अ स्कीम ऑफ लिंग्विस्टीक स्टेट्स. आज जर ही स्टेट म्हणून आमी जर आमची अस्मिताय राखून मत मारूंक नाशिल्लें जाल्यार आज कोंकणी खंय आसपाची न्ही. आज आमी एक तालुको आसपाचो, आमी एक धाकटो डिस्ट्रिक्ट आसपाचो. आनी आयक स्पीकर सर, त्या डिस्ट्रिक्टाचें नांव पसून गोंय म्हणून आसपाचें न्ही. रोहन खंवटो जो गोवा ब्रँड गोवा म्हणून खपयता इंटरनॅशनली इमर्जींग मार्केट्स तें सांगता. ही वूड हॅव टू बी सेलिंग वन तालुका कॉल्ड गोवापुरी, नाजाल्यार आनी कितें तरी गोवा वाडी, कितें रे गोमंतवाडी अशें आसपाचें. सावंतवाडी तशी गोमंतवाडी आसपाची. आनी रोहन खंवटो वूड बी गोईंग टू स्पेन टू मार्केट गोमंतवाडी. नो, ही वूड हॅव बीन अ पंच in one कितें पंचायत ऑफ पोरवरींग. बिकॉज जर पंचायत आसपाची. सो एक हांव मागतां, आमी खंयच्याय पक्षाचे आसूं आनी आज बीजेपीन मॅक्झिमम इम्पोर्ट आहात हे तकलेन दवरात. प्रमोद सावंतान तकलेन दवरूंक जाय की आज बीजेपी नाच. सगळे काँग्रेसीन आयिल्ले जे ओपिनियन पोलाचेर दाखोवन जिकिल्ले आहा ते 90% लोक तुमचे बरोबर आहा. तांचे काळजान भितर तांकां खबर आहा ते सरपंच पसून जावपाचे न्ही ते जर ओपिनियन पोल जावंक नाशिल्लो जाल्यार. सुदीन ढवळीकार कितेंय सांगू, हांव तुका सांगता सुदीन ढवळीकार एक बरो कॉन्ट्रॅक्टर उरपाचो. निवडून केन्ना येवपाचो ती. तो आतां गोंय म्हणून निवडून आयलो तो, कितें थंय थोड्या लोकांक तकली आहा म्हणून. हो निवडून येवपाची खबरच चड. बरो क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर जावपाचो. स्पीकर सर, बेल मारनाका. हे इश्यूचे बेल मारनाका. वील डू अ वॉकआउट. कीप दीस इन मायंड. whoever opposes this will come to your constituencies, will expose you to be anti-Goan. तू एक तकलेन दवरे. नेक्स्ट इलेक्शन विल फायट ऑन दीस इशू. ओपिनियन पोलाक रिकॉग्नायज कर म्हणून आमी झगडूंक जाय? कित्या खातीर? कोणाचो बापायचो फातो? अरे आमी उलयतात एक सभाघरान बिकॉज ऑफ कोंकणी, बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल. आज ओपिनियन पोल जर नाशिल्लो जाल्यार हे हावज आसपाचें न्ही. ह्या हावजान हांव उलोवपाचो न्ही. हे तकलेन दवरा स्पीकर सर. कोणाच्या लढवंक जाय सर? आमकां 60 वर्सां लागली हे सांगपाक. 60 न्ही, गेली 60 तू येवंक ना. हे सांगूंक शकना. स्पीकर सर 2018 वर्सां तुका विसर पडल्या. तो दोतोर ताची तकली सारकी आहा. तो मुद्दाम येवंक ना तेन्ना. 2018 जेन्ना आमी केल्लें तेन्ना हो येवंक ना. हाका खबर आशिल्ली दिसता हो मुखेलमंत्री जातलो आनी गोंयकारांक 3 पानां करतलो म्हणून. हाका खबर नाशिल्ली. हो ओगी हो आमचे बरोबर सपोर्टाक आसलो. पर्रीकारान सांगलें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. हो आमचे बरोबर लायनीन आसलो थंय उबो नाशिल्लो. कितें उलयता तूं?
काय उलोव नाका वगैरे राव त्यो खबऱ्यो आमकां सांगनाका. स्पीकर सर हांव कोण पिसो हेंडो न्ही हांगा उलयता तो. आनी एक तकलेन सांगता स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाक समन द फेलो इन द हाऊस हियर, otherwise Parrikar is a liar. He has announced that this was an official function. Who spent that money? I didn't spend that money. It was in my constituency. I didn't spend a rupee. Who spent that money? There were so many people. It was in Ravindra Bhavan. Check करचे दिगंबर कामतीन रवींद्र भवनाचे बुकिंग कोणे केल्ले तें, whether it was by official language department or whom. Check करा मरे. It was 16 January 2018. हांव सांगता तुका. I am supporting this resolution because they are saying let's renew our pledge to गोंयकारपण. But not that it has not happened. तुमकां जाय तेन्ना तुमकां जर फाल्यां असले आमचे असले लोक गरज पडले आनी तुमच्या डाम करून कितें कोसळ्ळें, तुमी ओपिनियन पोल न्ही गोंयचें नांव कसो बदलुया म्हणटले, कितें रे गोवा आहा तें गोंय करुया म्हणटले. स्पीकर सर, हे अशें पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिजमान आपली आयडेंटिटी विकूं नाकात. मायकल लोबोन आज उलोवचें पडटलें, ताका खरी टेस्ट ती, ताणें व्हडल्यो खबऱ्यो उलयल्या. रोहन नाशिल्लो तेन्ना, नाजाल्यार रोहनाचें काडपाचो हांव ना. रोहन आउट ऑफ पळय तो सारको आउट ऑफ स्टेशन केन्ना वचप तो झाडा आसता. स्पीकर सर म्हणून एक तकलेन दवर, हो हें जें सगळ्यांनी उलयलां, एवरीबडी इज अकाउंटेबल. स्पीकर सर, एक नेहरूचें आज खूब जाणांक हे चड करून रुलींग पार्टीक नेहरूची एलर्जी आहा. नेरून अशें म्हणलां आनी ताणें बरयलां, I see that some people are laying great stress on the merger of Goa with Maharashtra. I think this is very wrong and foolish of them. Sudhi Naik, it was very foolish of your party. Speaker, I have said that the future of Goa will be decided by the people of Goa. This does not mean that soon after liberation we should consider the merger of Goa with Maharashtra. For the present, it is essential that Goa should remain a union territory and settle down. And that's a point decision at the time of talking in terms of Reginald Rao, tu osnaga, tu Rao inga. Speaker sir, NUP man tumna allo, to tajo amdar allo. Takai ami honor kello. Ami je disa सगळी family, Erasmus Sikher, Jack Sikher, Ravindra Kayakar, Chandrakant Keni, Shankar Bandari, विजयबाई सरमळकर, अनंत नरसिंह नायक, सगळ्यांची नांवां घेवंक जाता म्हज्यान. ती नांवां म्हाका घेवपाची ना, म्हज्या रक्तान आहा हें, आनी हांचें जर रगत चेंज जालां ताणें चॅक करचें. जे कोण उलयतात की आमी हे म्हणून देसाय म्हणून, शाबू देसाय कोण विसरूंक शकना. शाबू देसायची ज्योत ताचे खातीर मतां 2 पानां जिखूंकूय पावलां. नोबडी कॅन फॉरगेट दॅट. जे आज समाज आहा, मराठा समाज, तांणी आदार केल्लो आहा. कोण खंयच्याच जातीचेर आनी कित्याचेर हें ना. सगळ्या जातीच्या लोकांनी, सगळ्यांनी जे कोण एकनिश्ट आसले गोंयकारपण राखपा खातीर, दे वोटेड इन द ओनली रिफरंडम इन इंडियाज हिस्ट्री. दिवचल आणि 70 तालुक्यातले लोक असले फक्त हांव म्हणीत ना स्पीकर सर. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव म्हणटा, जंय मायनॉरिटी मतां पडल्या तांकां चड वालोर दिवपाचो. कित्याक थंय सगळेच लोक कोंत्र आसले. इतलें आसून म्हजो मामा म्हणटा तो म्हाड्डोळा हें करपी गोविंद गावडे खबर आहा, सगळे वोट कोणाक मारिल्ले, सगळे फुलाकूच आशिल्ले थंय. म्हजो मामा एकलोच आसलो थंय सांगपी की आमी कोंकणी म्हणून. आनी आज ती कोंकणी वयर पावल्या. आज पुंडलीक नायकान वयर व्हेल्ली आहा. ती कित्याक व्हेल्या? बहुजन समाजान कोंकणी हातान घेतल्या. कित्याक घेतल्या ती? कित्याक तसो विचार थंय आयिल्लो आनी तो फुडें गेलो म्हणून. स्पीकर सर, एक तकलेन धरा की आज गोंयान फूट घालपाक ट्राय करूं नाकात. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पयलीं उलोवपाचो आसलो. सोपयता तो अशें उलोवन सोपयता सगळे. आमी उलयता ते आयक तरी न्ही पयलीं. बाकीचे उलोवन सोंपोवनी न्ही. स्पीकर सर, हो दुसऱ्याचे आयकुचे पयलीं फूट काळी घालपाक लागला. तो हेजेर राजकारण स्वता आपूण करपाक लागला. हाजे हो 3 पानां युरीक थंयच साडून आपूण लिडर जातलो. जिखल्या ते 2 पानां ते भिवू नाका तूं. आमी आमचें कांय ना. हांव खंय कोणाचें जावंक शकना. पूण काल हाडलो ते रोहन कोदेल 2 हात ते चोय सारके आमी पळयता. हा ते चाय सारकी मार. नो क्रॉस टॉक. ऑपरेशन लीडर. स्पीकर सर, त्या भितर स्पीकर सर, हांव सीएमा कडेन पयलीं उलोवंक सोदी आनी विचारूंक सोदी तुज्या हाजेर विचार कितें आहा काय म्हणून. हें रिजोल्युशन मूव केलां आनी आयलां म्हणून. आय एम नॉट अ मुवर ऑफ दीस रिजोल्युशन, बट आय वॉन्टेड टू आस्क हीज व्यू. बाबा हें कितें जातलें काय म्हणून. इट वूड हॅव बीन हीज ग्रेट बीग हार्ट
इफ यू हॅड जस्ट एक्सेप्टेड दॅट रेजोल्युशन. कांय वायट जावपाचें न्ही. कित्याक ताजेच गुरून मनोहर पर्रीकार तो ताजो गुरू म्हणटा, ताणें ऑफिशियल लँग्वेज ऑलरेडी ऑफिशियली केल्लें आहा. ताका मायकल लोबो प्रेझेंट आहा, नाजाल्यार मायकल लोबोन सांगचें की हांव उलयता ती फट, नाजाल्यार मायकल लोबोन रिजायन जावचें. एक बरी गजाल आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मनोहर पर्रीकारानूच हे अस्मिताय दिन मनोवपाक सुरवात केला. हे विजय सरदेसाईच सांगता. बरी गजाल आसा मरे. आता तू जे आसा पळय आतां उलोवन सगळे सोंपयता ते खरें तुवें युरीक उलोवंक जाय. कितें धरून वर्सां तुज्या सरकारान काय करूं ना म्हणून. एक मिनीट, विजय सरदेसाई प्लीज वाइंड अप. मुखेलमंत्र्याक जर कितें हांवें दवरूंक जाय मागीर काडपाक जाल्यार दवरता हांव. मागीर काडून दवरूं. अरे स्पिकर सर एक तकलेन दवर. मागीर जर काडून दवरलें जाल्यार तुमचे एकल्याचेर काडटा हांव. मागीर आतां बसता पूण आय पार्टिसिपेट. यू गिव अ रुलींग ऑन दिस की आय कॅन स्पीक अगेन. That is why I told you to speak later. Please give a ruling that going to the wishes of the leader of the house, going to the wishes. No, एक minute. Speaker sir, there are rules for this house. Houseak rules कितें आहा? अरे कितली वरां? No, ruler, the leader of the house is suggesting. What is suggesting? की सगळें उलोवन सोंपोव नाका, थोडे मागीर दवर. हांव आतांच बसतां, थोडे मागीर दवरता. And I'm telling you to give me a ruling की हांव मागीर परतो उलयतलो म्हणून. No, please conclude. अरे डायरेक्शन तुका करना ते मंत्री ते डायरेक्शन दिले. सगळे उलय म्हणून सांगता. साऱ्याक ऐकता रावला काबरालाक सांगा मंत्री करता म्हणून. काबरालाक मारला साऱ्याक. ताका खबर आसूंक जाय. काबराल उलयतालो बॉब मारतालो कितें जालें? साऱ्याक मारलो. कित्याक मारलो? कळपा येता ताका सांग अस्मिताय दिसाचेर उलोवपाक जाय तेच उलय म्हणून. आमकां अस्मितायचें जर लिसांवां प्रमोद सावंता कडच्यान घेवची पडलीं जाल्यार हांव तुका कट्टेन नाक बुडोवन जीव दिवपी. हें तकलेन सांगता हांव. म्हाका अस्मितायेची लिसांवां जर तूं दिवपाक लागलो अस्मितायेची आयडेंटिटीची. अरे हांव खंयच्यान आयला तर? हांव खंयच्यान आयला? तें तूं म्हाका जर लिसांव दिवपाक लागलो. म्हाका लिसांव दिवपाक गरज नाही. हें ऑफिशियल फंक्शन जाल्लें म्हजे खातीर. अरे तकलेन दवर. तेच सांगलें तुका हांवें. तुम्ही तें अशें तुमच सांगता तुमच्या सरकाराक केन्ना याद तुवें बंद कित्याक केलें? कोणी? तुवें 19 बंद कित्याक केलें? पर्रीकारान केल्लें फंक्शन उल्ला आमी बंद कित्याक केलें? उल्ला 19, 20, 21, 22, 23, 24 5 वर्सां जालीं. 6 वर्सां जालीं मरे. 6 वर्सांत 2 वर्सां कोवीड गेली. याद करूंक ना. याद करूंक ना. याद करपाची. रोहन खंवटो कितें करतालो? मायकल लोबो कितें करतालो? मायकल लोबो फुटून त्या सायडीन आयलो. कितें करतालो? जे स्पिकर सर तांचे बरोबर आसा तांकां याद जावंक जाय आशिल्ली. आनी याद जर जायना जाल्यार ही सिलेक्टीव एमनेजिया जी सुदीन ढवळीकाराक जाल्या ती सगळ्यांक दुयेंस जावंक शकता. स्पीकर सर हेजेर जर तुमी चड वेळ घेवच्या पेक्षा न्ही जर म्हाका जर आन्सर करूंक लायत जाल्यार तो बरो पडटलो. तुमी एक तर रोखडो काबार करता. 2 मिनटां डिमांड आहा म्हणून म्हणटा. 2 मिनटां भितर काबार. स्पीकर सर, I stand to support the resolution moved by my colleague Yuri Alemão. Speaker sir, जे रेजोल्युशन आयज मूव केल्लें आसा अस्मिताय दीस ओपिनियन डे हो स्टेट ऑफिशियल इव्हेंट म्हणून डिक्लेअर करपाचो. आनी अशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा सरकार खुबशे इव्हेंट्स करीत आसता आनी इव्हेंट्स चालूच आसता. पण हे जे ना इव्हेंट्स खूब केल्ले आसा मात ऑफिशियल डे म्हणून डिक्लेअर करपाचो खूब गरज आसा. आनी स्पीकर सर आयज तुमी पळयता आसतले 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा जे ओपिनियन डेया दिसा जो सगळे आमचे जे लिडर्स आसा हे झुजले. जावं तो डॉक्टर जॅक शिकेरा, जावं तो डॉक्टर पुरुषोत्तम काकोडकर आनी बाकीचे तांचे जितले वांगडी आसा हेंच्यांनी गोंया खातीर म्हटल्यार गोंय उरपा खातीर, गोंयची अस्मिताय उरपा खातीर, गोंयची आयडेंटिटी उरपा खातीर ते खंय ना खंय भायर सरले आनी गोंय मर्ज जावपाक दिवना. गोंय हें गोंय म्हणून उरपाक दिल्लें आनी हेकाच लागून म्हाका दिसता आयज सगळे 40 आमदार हांगा आसा आनी ह्या विधानसभेन रिप्रेझेंट करपाक शकता. गेली ती 60 वर्सां जाली स्पीकर सर. म्हाका दिसता हेजे पयलूच जावपाक जाय आसलें. पण आमी आतां नवीन आमदार आसा, युरी बाब नवीन आमदार आसा. आमी हांगा फुडाकार घेतलेलो आसा की खंय ना खंय हें ओपिनियन डे हो खंय ना खंय डिक्लेअर जावपाक जाय आनी सगळ्या लोकांक म्हळ्यार गोंयचे जनतेक म्हळ्यार आमची अस्मिताय जी आसा ती राखून उरपाक जाय. स्पीकर सर, आतां गोंयची आयडेंटिटी म्हणटात जेन्ना कोंकणी लँग्वेज ही ऑफिशियल लँग्वेज डिक्लेअर जाल्ली आसा. आतां प्रत्येक
स्टेटीची लँग्वेज म्हटल्यार तेंची अस्मिताय आसा आनी तशेंच आमची अस्मिताय कोंकणी लँग्वेज आसा आनी ही आयडेंटिटी खंय ना खंय उरतली आनी जी आयडेंटिटी आमी फुडें व्हरोंक शकतले गोंया खातीर दवरपाक शकतले नाल्यार म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता कोणानूच फाटीं सरपाक जायना हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यांनी म्हाका दिसता हेजेर विचार करून आयज पास करून एक बरें म्हणल्यार आमी खंय डिवायड करिनासतना हें रेजोल्युशन पास करचें हीच मागणी करतात चड आनी वेग घेयना कारण म्हाका दिसता बाकीच्या आमदारांनी हेजेर सविस्तार सगळें सांगलेलें आसा कित्याक सगळें सांगूंक गेल्यार आनी खूब टायम वयतलो पण परत एकदां सांगता हेजेर विचार करून खंय ना खंय आमी डिसिजन आयजूच घेवपाचो देव बरें करूं Alton Costa. Speaker sir, I stand to support the private members' resolution moved by our leader of opposition, Bob Yuri Alemo. Speaker sir, with due respect, I'm getting Honorable Chief Minister, who is the leader of the ruling. And Chief Minister sir, तेणे एक उल्लेख केलो की 60 वर्सां कोणें केलें ना म्हूण आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर CM सो चीफ मिनिस्टरान एक उल्लेख केलो 60 वर्सां कांय केलें ना म्हूण बट 60 वर्सां केलें ना तें आज युरी बाबान रेजोल्युशन म्हाका दिसता शाबासकी दिवपा जाय युरीक आनी 60 वर्सां ना हे सांगता तूं 60 वर्सां हे सगळे तुजे बरारी आहाय हे 60 वर्सां आमचे बरा कोण नाही आमी सगळे न्यायालय हे सगळे 60 वर्सां ते तुजे बरा आहाय वयर बसल्या ते आयकता परत कॉन्वर्सेशन काय करूंक ना ऐकल म्हूण कांय ना सो हांव चड उलयना हे 60 वर्सां उगडास करूंक तुका 60 वर्सां तूं सांगलां काँग्रेसान केलें ना म्हणून ते 60 वर्सां तुजे बरा आहाय आमचे बरा कोण नाही दॅट इज अ परमनंट आवर्स गॅरंटी ना ते गॅरंटी आनी वॉरंटी ना केदोण कितें जाता तें सांगवाय ना ऊंच जाल जाल्यार एकदां पोत्तून येयले हे चले स्पीकर सर सो चड उलयना फकत जे आज आमी आहाय 40 जाणां आहाय हांव ना 40 जे आहाय आमी आज पदलार बसलाय बिकॉज ऑफ दीस ओपिनियन पोल डे आनी आयडेंटिटी लागून सो किपींग ऑल आर डिफरन्सीस असायड पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड म्हाका दिसता 40 जाणां सपोर्ट करतले आनी आमी रेजोल्युशन पास करतले देव बरें करूं केलो जाल्यार कित्याक हें कोण तरी आय स्पीक डायरेक्टली Chief Minister. जाल्यार हांव उलयता डायरेक्ट स्पीकर सर बाब युरी आल्लेमांव हाणें अस्मिताय दीस मनोवचो हो विशय मांडला बरी गजाल 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश स्वतंत्र जालो 14 वर्सांनी गोंय मुक्त जालें आनी हें जाता आसतना 18 जून ह्या दिसा म्हणजे आमी आमचो क्रांती दिन मनयता ताज्या उपरांत आमी 19 डिसेंबर ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालो मुक्ती दिन मनयता 30 मे 1987 आमी आमचो घटक राज्य दिन मनयता आनी म्हाका सांगपाक खूब खोसूय भोगता अस्मिताय दीस हो मनोहर बाब पर्रीकर हांच्यांनी मनोवपा खातीर 18तल्यान सुरवात केली तसोच 30 मे घटक राज्य हो दिन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मनोवपाक सुरवात केलो फक्त ओनूच जावंक ना कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून 60 लोकांचे वेगवेगळ्या जाणांचे सत्कारूय केला ऑफिशियली केला आनी ताकाच लागून आमी एक गजाल म्हणजे हांव भाशण बरोबर आहा तुजें म्हणजे तुवें जशें म्हटलें की जर राज्य जावंक नासलें आमी पंचय जावंक पावचे नाशिल्ले म्हणजे कोण तरी हांव तितूर वचना विजयान कोण जातलो म्हणल्यार तितूर हांव वचना ओके सांगूनच वतात तूं आमदार जाता म्हाका खबर ना पण आमी पंचय जावंक पावचे नासले ही गजाल खरी आसा ओके खंय तरी आमी एक डिस्ट्रिक्ट बीन आसतले आसले म्हणटा तशें पण आमी ही याद दवरपाक जाय की जी 14 वर्सां उशीर लागलो त्या 14 वर्साच्या भितर सगळ्यात व्हडलो प्रयत्न गोंय मुक्ती करपा खातीर जालो तो 15 ऑगस्ट 1955 होय दीस आमी याद दवरप गरजेचो आसा आनी त्या जाग्याचेर 30 स्वतंत्र सेनानी जे आसा पळय न्ही हे हुतात्मे जाले आनी ते जाता आसतना बाळाराय मापारी आसतलो किंवा मागीर कर्नल बेनीपाल सिंग आसतलो किंवा वाडेकर आसतलो हिरवे गुरुजी आसतलो मुखर्जी आसतलो पाठक आसतलो आनी हे सगळे खंयच्यान येयल्या तेंय सांगता तुका हांव म्हणजे बाळाराय मापारी आमच्या अस्नोडचो आशिल्लो जाल्यार कोण मथुरा युपींतलो आसलो वेस्ट बेंगाल आसलो महाराष्ट्र आसलो राजस्थान आसलो मध्य प्रदेश आसलो कल्याण शर्मा वो महाराष्ट्रांतल्यान आसलो परत असो
तेज्या उपरांत लुधियाना, उत्तराखंड, राजगड हे सगळे रिकॉर्डाचेर आसा. हे हांवें काडलेलो इतिहास न्ही. म्हणजेच गोंय मुक्त करपा खातीर जे शहीद जाले 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा पत्रा देवीच्या त्या स्मारकाचेर तांकांय आमी याद करपाक जाय. कारण ते जर शहीद जावंक नासले जाल्यार 19 डिसेंबराक गोंय मुक्त आनिकूय फुडें वयतलें आसलें. तेजी गोंयांत आशिल्लो प्रत्येक स्वतंत्र सेनानी पयर हांव 100 वर्सां पुराय जाली म्हणून श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय जी आमच्या कामत हॉटेलाच्या वयर रावता तिका पर्सनली वचून हांव मेळून तिका कॉंग्रेच्युलेट करून आयलां. ताच्याच बरोबर अशे कितलेशेच फ्रिडम फायटर्स तांकां 60 वर्सां जेन्ना गोंयाक पुराय जाली तेद्या वेळार फेलिसिटेशन म्हणजे हिरवे गुरुजी आनी वाडेकर शेषनाथ जेंच्यांनी कसलीच अपेक्षा दवरूंक नासली कारण ते स्वतंत्र जाल्ले. कर्नल बेनीपाल सिंग हांची वायफ ती वीरपत्नी 60 वर्सां जाली. 60 वर्सांनी म्हणजे हांव म्हाका धन्यवाद म्हणटा की तिका फेलिसिटेशन करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. हें सरकार इतकें सेन्सिटीव आसा आनी म्हणून तर आमकां खंयसरूच म्हणजे गोंयची अस्मिताय जेणी जागी दवरल्या, गोंय मुक्त करपाक जेणी जेणी प्रयत्न केले त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक हांव नमन करतां. आनी खरोखरूच म्हणजे ताज्या उपरांत विजय ऑपरेशन खऱ्या अर्थात जालें आनी विजय ऑपरेशन जाल्या उपरांत 19 डिसेंबर 1961 हो दीस उजवडलो. आनी तें जावच्या पयलीं कितलेशेच म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार म्हणजे गोंयचो इतिहास काडटा आसतना इट इज नॉट सो की आमी 15 ऑगस्ट 1947 ते 19 डिसेंबर 1961 न्ही. आमी त्या खातीर हांवें सांगलें हांवें पिंटोचो बंड सुद्दां ऑफिशियल गॅजेटाचेर हाडपाक हांव विसरूंक ना. जेन्ना दिपाजी राणेंचो बंड, पिंटोचो बंड आनी कुंकळीचो उठाव हे तिनूय जर ऑफिशियली तांकां मानवंदना दिवपाचो अधिकार जर केंद्राच्यान सुरू जाला तो म्हाज्याच सरकारांत जाला. हें तितकेंच प्रावडली सांगता हांव. हिरवे गुरुजीचें स्मारक आनी वाडेकरांचें स्मारक हें म्हाज्याच सरकारान तयार केलां. तेजें इनॉग्रेशन करपाचें उरलां. पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाचें आमी ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत तेंय स्मारक पुराय जातलें. हें ह्याच सरकारान केलां. म्हणून म्हटलें तुवें जें सांगलें पळय न्ही 60, 61, 63 वर्सां जालीं बऱ्याचशा लोकांक इतिहासाचो आनी अस्मितेचोय बी उगडास नासलो. नो डावट तो पर्रीकराच्या बरोबर आसलो म्हणटून ताका याद जाले आसत बट पर्रीकरानूच सुरू केलो हें आमी मान्य करपाक जाय. ओके हय. आनी तेज्या खातीर हांव परत एकूच स्पिकर सर हांव तितून आतां तो उलयलोय त्या खातीर हूज हू बूक फाटले फावटी फाटल्या सेशनान एकदां सगळ्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा तुज्या कडेन तें वाटल्या ती हांवें दिवपाक लायलें. हूज हू बूक सगळ्या जाणांक दिवपाक लायिल्लें. गोंयच्या पुराय आनी कितल्या जाणांनी वांटो घेतलो तेंय सगळ्या जाणांक कळो न्ही म्हणून स्पिकर सर हें सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे तेणी ओपिनियन पोलाचो इतिहास सांगलो. हांव सगळ्या जाणांक याद करता. थोडे हयात आसा थोडे हयात ना. आनी अशें म्हणचें न्ही की साश्टीकारूच रवी बाब नायक आमचे आयज हावजान आसा ते ही इज अ बीग लिडर मोठो लिडर तेन्नाय बी म्हणटा तसो. हय. आनी हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता तो जे सांगता फुलार मतां मार म्हटलेली पळय न्हू तेंच्यांनी लास्ट सांगली पानार मतां मार म्हणून. ही गजाल खरी. हांव हें स्पश्ट सांगता तुका. फुलार मतां मार म्हटलेली तेंच्यांनी सांगली की आतां पानार मतां मार. तेंच्यांनी सांगलें की गोंय हें वेगळें उरपाक जाय हें तांकां कळ्ळें. कारण म्हाका खबर आसा हांव तितूंतल्या कितल्याशाच लोकां कडेन हांव उलयतां हांव वळखतां हांव उलयलां किंवां तेंच्यांनी जेंच्यांनी वोटींग केलां तांकां हांव मेळ्ळाय बी तेंय सांगता तुका हांव. ओके टेन गोंय जर डामण दिवं नाशिल्लें जाल्यार गोंय हें महाराष्ट्रा विलीन जातलें आशिल्लें. गोवा डामणान दिवन आमकां सेव केल्या नाल्यार आमी गोंय महाराष्ट्रांत लायल्या आनी एक अदे येवन डेप्युटी कलेक्टर बसता आशिल्लो राजभवनाक आनी आमची प्रगती जातली आसली बरी अशी. सुदिना सांग. हय सुदिना खंय खबर आहा तेका कांय खबर ना तो भुरगो तेन्ना. कोणी काडला हांवें काडूं ना. राज्य केला आणि रवी नायक अरे Honorable members,
हो बेश्टो आबू जाता एका हांवें हाडला MG स्पीकर सर तेका उलोवन दी मातशें तो आहलो अरे आमचे मत तो आहलो तो आहलो मरे रूल रे मातशें उलोवन दी तो आहलो तो हिरो ओपिनियन पोला एक हिरो मरे हांवें नांव गेलें तुगे पात्रांव उलय मातशें उलय जालें स्पीकर सर तेकाच लागून हांवें कितें सांगलें की 19 डिसेंबर 1961च्या उपरांत इन 67 ओपिनियन पोल जालो ताज्या उपरांत 30 मेक इन 1987 आमकां घटक राज्य मेळ्ळें देशाच्या राज्याच्या प्रगतीत सगळ्यांचें कॉन्ट्रिब्युशन आसा हांव ना म्हणना पण हे दीस बरेच जाण विसरलेले हे दीस खूब जाण विसरलेले आज युरीन परत एकदां हे रेजोल्युशन हांगा हाडलां पण म्हाका सांगपाक बरें दिसता मनोहर पर्रीकारान सुरू केल्लें आतां आमी ऑफिशियली अस्मिताय दीस जो आसा पळय न्ही हो आमी मनयता इतकें सांगून हांव ताका सांगता की त्यांनी ऑलरेडी हे रेजोल्युशन फाटीं घेवचें कारण आमच्या सरकारान मनोहर पर्रीकारान ऑलरेडी सुरू केला फक्त आमी उरलेल्या मदल्या काळात करूंक नासलो तुवें याद करून दिली की रेग्युलर करपाक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी करपाक सुरू केल्लोच तो आमी रेग्युलर करता सुरवात केल्ली ती तुवें बंद केल्ली ना जालें मरे तुका सांगलें मरे ना मात तुवें बंद ना न्हू आतां तरी कॉंग्रेच्युलेट कर मरे आमी सांगलें मरे आतां तुवें याद केली म्हणून सांगलें मरे तुवें याद केली म्हणून सांगलें हांवें ओके ताका लागूनच म्हाका दिसता स्पीकर सर बाप युरीन हो रेजोल्युशन फाटीं घेवचो Honorable sir, so Chief Minister has already spoken. Honorable member, is it your pleasure? Guarantee सारकी जावपा जाय दुसरी गॅरंटी न्हू तुका खबर आहा खंयची गॅरंटी सारकी जावपा जाय गॅरंटी because based on the Chief Minister's assurance that this day will be celebrated, I withdraw my motion. तुम्ही पळयतात GNH